सो आयज आमची टीम ह्या पिलेर्नाच्या एरियान IDC एरियान जे आमचे फुडाचे जे इस्टॅब्लिशमेंट आसा ते चॅक करूंक आयिल्ले आनी खरें म्हणल्यार आमी आयज दोनूच इस्टॅब्लिशमेंटान वचून आमचो बरो टायम गेलो कित्याक दोनूय जाग्यार मोठी अशी कारवाई जाल्ली आसा आनी सद्याक आमी हें कॅन्टीन जें आसा जे IDCन ऑपरेट जाता प्रायवेट एक ऑपरेटर आसा तेजें आमी चॅकींग केल्लें आसा आनी खुबूच हाजें कंडिशन वायट आसा टोटली अनहायजिनीक जें आसा मेंटेनन्स कांय जाल्लें ना ह्या जाग्याचें आनी ह्या कारणां खातीर ताका आमी इमिडिएटली हें बंद करूंक लायला आनी जें तेणें खाण तयार केल्लें तेंवूय आमी डिस्ट्रॉय करूंक लायला ताका आनी ज्या पर्यंत हें जाग्यार पडना त्या पर्यंत हाका आमी ऑपरेट करून तशें दिवचें ना आनी फुडें तो कॉर्पोरेट करना जाल्यार हाजेर आमी केस घालून हाका आमी फायन घालतले. सो भितर जेन्ना तुमी पावले तेन्ना कशा तरेन कंडिशन आसले, कितें दिसलें तुमकां? कंडिशन सारकेंच अनहायजिनीक आसलेलें. हायजीन म्हणटा तशें कांयच अशें नासलेलें, सगळेंच अनक्लीन जोंगडीर जातालें. पॅट्स माजरां आसा ती भोंवता ती दिसती पडलेली, ती जेवणाक तोंड घालताली. तशेंच दुसरें जे वॉशिंग एरिया आसा ती सारकीच क्लीन नासली आनी अशें म्हणून कांयच एक बरें सांगपाचें अशें ना. सगळेंच जें आसा तें नॉन कम्प्लायन्स आमकां हांगा दिसून आयलें. तेच्या नंतर घडटा जाल्यार ताणें कम्प्लायन्स दिवपाचें ना जाल्यार फुडली ताणें सोडून वयता ते इट इज डिपेंडींग ऑन हीम. बट आफ्टर ही गिव्स अ रिटर्न कम्प्लायन्स टू अस आमी मागीर चॅक करूंक घेतले आनी प्रत्येक पॉयंटाचो तेणी कम्प्लायन्स दिवन तो जाग्यार पडलो जाल्यारूच ताका परतें परमिशन म्हणजे परत चालू जातलें. हय, परत सगळे एक पॉयंट जो आमी ताका दिला आमच्या रिपोर्टान म्हाका दिसता अरावंड 20-25 पॉयंट्स ताका दिल्ले आसा. सो प्रत्येक पॉयंट हो व्हेरीफाय जातलो आनी आफ्टर व्हेरिफिकेशन ओन्ली आफ्टर वी आर सॅटिस्फायड की हांगा जे कंडिशन व्यवस्थीत सगळें आसा जाल्यारूच ताका परतें परमिशन मेळटलें. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.